रान हक्क कायद्याखाला अडकून पडिल्ली प्रकरणां हातावेगळी करून लोकांक सनदी दिवपाचे प्रक्रियेक वेग आयला। शेनवारा आयोजित केल्ल्या खासा शिबिरांत फोंड्यां, केपें, सांगे आनी सत्तरी तालुक्यांत मेळून 350 प्रकरणां मिटोवन योग्य निर्णय घेतलो। सत्तरीन फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन अडकून पडिल्ल्या अर्जांची छाननी करून दुरुस्ती करपा खातीर आयोजित केल्ल्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। रान हक्क कायद्याखाला अर्जांची छाननी आनी दुरुस्ती करपा खातीर सत्तरी तालुक्यांतल्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान खासा शिबिराचें आयोजन केल्लें। सत्तरी तालुक्यांत एकूण 2400 रान हक्कांचे अर्ज वेगवेगळ्या कारणांक लागून अडकून उरल्यात। हातूंतले 650 अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान फुडले कारवाये खातीर आयिल्ले। अर्जांतल्यो त्रुटी पयस करून हे अर्ज फुडले प्रक्रिये खातीर जिल्लोधिकारी कार्यालयान धाडून दिल्या। गोंयांत 70% रस्ते अपघात हे रेंट कार आनी रेंट बायकींक लागून जातात। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत आतां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतानूय ही गजाल उलोवन दाखयला। पूण हे वाडटे रस्ते अपघात नियंत्रणांत कशे हाडटले हाचेर सरकारान कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना। गोंयांत रस्ते अपघातांचें प्रमाण वाडलां। फकत रस्ते अपघातांचेच न्ही जाल्यार अपघातांत मरण येवप्यांचें प्रमाण वाडलां। आता ह्या वाडट्या रस्ते अपघातांत जापसालदार कोण जाल्यार ते रेंट कार आनी रेंट बायक चलोवपी। सुमार 70% रस्ते अपघात रेंट कार आनी रेंट बायकींक लागून जातात अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कांय दिसां पयलीं उलोवन दाखयल्लें। आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय वाडट्या अपघातांचो दोश रेंट कार आनी रेंट बायकींकूच दिला। पूण हे अपघात नियंत्रणांत कशे हाडटलो हाचेर मात कोणा कडेनूच जाप ना। ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर आमकांय धोकादायक आसा। एग्रिगेटर गोंयांत आयलो जाल्यार कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्लो पायलट वेवसाय धोक्यान येतलो इतलें मात खरें। गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकुरान ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटराचेर भंय उक्तायला। आमच्या वेवसायाचेर संकश्ट आयला। सरकार स्वयंपूर्ण गोंयची बातां मारता, पूण गोंयकारूच स्वयंपूर्ण जालो ना जाल्यार सरकार ही स्वयंपूर्ण संकल्पना कोणा खातीर राबयता असो प्रश्नूय सुरेश ठाकुरान उक्तायला। सरकारान एग्रिगेटराच्या भानगडीन पडचे परस आमकांच स्वयंपूर्ण करचें अशें ताचें म्हणणें। दुसरे वटेन येरादारी खात्यान 2011 ते 2013 मेरेन कितले भाडें घेवन तें निश्चित केल्लें, पूण उपरांत हाचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना। पेट्रोलाचे दर वाडल्यात, मेंटेनन्स हाती भायर गेला। अशा वेळार भाडी मारून दिसावडो काडप शक्य जायना। जायते फावट भाडीच मेळनात अशें तांचें म्हणणें। ह्या विशयाचेर आमी आमच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या कडेन दवरल्यात। ह्या विशयाचेर विधानसभेन चर्चा जावन आमकां न्याय दिवचो अशें तांचें म्हणणें। शिरवणा येवपी प्रस्तावित जेटी उबारपाक आनी रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाक थळाव्यांनी विरोध केला। मेसर्स दिनार तारकार अँड कंपनीक जेटी उबारपा खातीर CRZची मान्यताय मेळ्ळा, पूण थळाव्यांनी खर विरोध केला। हे खातीर शिरवणच्या थळाव्यांनी शेनवारा आमदार निलेश काब्रालाची भेट घेतली। थळाव्यांक आमदार निलेश काब्रालानूय पुराय तेंको दिला। शुक्रारा राती गावणे बांदोड्यात जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान दुचाकी चालकाक मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दुचाकी चालकान थेट वचून कांय म्हशींक धपको दिलो। पुलिसांनी घडणूक थळार पावून पंचनामो केलो। राज्यांत अपघाताचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना। शुक्रारा राती गावणे बांदोड्यात जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान दिक्षयाक अदमास आयलो ना आनी ताणें नेटान वचून रस्त्यार बशिल्ल्या कांय म्हशींक धपको दिलो। दुचाकी वयल्यान पडून माल लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका रोखडोच उपचारा खातीर गोंय वैजकी म्हाविद्यालयान भरती केलो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। खासदार निधींतल्यान 5 वेगवेगळ्या वाठारांनी कम्युनिटी सभागृह उबारतले। तशेंच वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांत 70 लाखांची संरक्षण भिंत बांदतले
आनी विद्यालयां खातीर बस सेवा सुरू करतले अशें केंद्र मंत्री श्रीपाद नाईक हाणें आश्वासन दिलां. शेनवारा थिवी रेल्वे स्टेशन, मडगांव बस स्टँड आनी पणजे कदंबा बस स्टॉपाचेर वॉटर फॉर ऑल ह्या मशिनाचें उक्तावण केलें. ताळगाव ते करंजाळे वचपी चामुंडा रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याची दुरुस्ती फाटली कितलीशींच वर्सां जाल्ली ना. आतां पावसाच्या दिसान तर हो रस्तो येरादारी खातीर सामको धोकादायक जाला. ताळगाव ते करंजाळे वचपी चामुंडा रस्त्याची ही अवतिकाय. फोंडांनी रस्तो रस्त्यान फोंड हेच कळपाक मार्ग ना. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या रस्त्याची दुरुस्ती जावंक ना. हे रस्त्याचो विशय ग्रामसभा धरून ते थळावी आमदार जेनिफर आनी बाबुशा मेरेनूय लोकांनी पावयलो, मात ताचो कांयच उपेग ना. जेनिफर बाबुशाची फकत आश्वासनां म्हूण थळाव्यांनी सांगलें. मंगळारा मुख्यमंत्र्या वांगडा जावपी बसके उपरांत एसजीपीडीए विशींचे सगळे निर्णय घेतले. एसजीपीडीए नुस्तें मार्केट प्रकल्पाचें काम पुराय जालां. आतां जीएसआयडीसी ते मार्केट आमचे कडेन सुपूर्द करतले. तशेंच मार्केट नितळ दवरपा खातीर एक एजन्सी नेमतले अशें एसजीपीडीएचो अध्यक्ष दाजी साळकारान सांगलें. शेनवारा नव्यान बांदिल्ल्या एसजीपीडीए नुस्तें मार्केट प्रकल्पाची दाजी साळकारान पळोवणी केली. ह्या वेळार तो उलयतालो. दिवचले वेदांता मायनिंग कंपनीच्या वाठारांत स्टीलच्यो प्लेटी चोरपी दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी मंजूर केल्या. हे चोरये प्रकरणात दिवचल पुलिशेन मूळ महाराष्ट्रांतल्या अनिल जाधव आनी सुभाष माने ह्या 2 आरोप्यांक अटक केल्ले. फाटल्या बेरेस्तारा ही घडणूक घडिल्ली. गोंयांत भाजपाच्या काळात विकास नेटान चालू आसा, मात कांय विघ्नसंतोशी लोक आसात जे विकासान खो घालतात. भाजपाचो आदलो राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचो मोगोच्या दोतोर केतन भाटीकाराचेर उतरांचो फार. कांय दिसां फाटीं फोंड्या खंडपानार पावसान चालू आशिल्ले रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगा वेल्यान समाज वावुरपी आनी मोगोचो फुडारी केतन भाटीकारान ही अशी टिका केल्ली. भाटीकाराचे हे टिकेचेर जाप दितना भाजपाचो फुडारी विनय तेंडुलकरान तांकां विघ्न संतोशी म्हूण उपमा दिली. 2027ची वेंचणूक लागीं पावत चल्ल्या. हे खातीर फोंडे मतदारसंघात कितलेशेच फुडाऱ्यांनी गुडघ्याक बाशिंग मारला. स्वता केतन भाटीकार ते भायर थळावो आमदार मंत्री रवी नाईक ताचो पूत रितेशाक फुडें काडटा. दुसरे वटेन भाजपाचे विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीची भलायकी शिबिरां मजत कार्य हांचो धडाको चालू आसा. हाचो एक बरो परिणाम म्हळ्यार फोंडेकार आपली कामां करून घेवपाक कितलेशेच फुडारी सद्याक उपलब्ध आसात. मात आमदारकीचे दान फोंडेकार कोणाच्या पदरान घालतात तें पळोवचें पडटलें.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. केरी फोंड्यार हेवेची बेकायदेशीर येरादारी करपी ट्रक मादोळ पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक अटक केल्या. दुसऱ्या एका घडणुकेन कुणय आयडीसींतल्यान चोरयेक गेल्लो ट्रक सोदपाक मादोळ पुलिसांक येस आयला. शुक्रारा फोंडे केरीच्यान रेवीची बेकायदेशीर येरादारीचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ही बेकायदेशीर येरादारी करपी ट्रक मादोळ पुलिसांनी शेनवारा जप्त केलो. ट्रकाचो ड्रायव्हर कणकप्पा बिरेदार हाका अटक केल्या. दुसऱ्या एका घडणुकेन कुणय आयडीसींतल्यान एक ट्रक चोरयेक गेल्लो. हो ट्रक चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्हीन कैद जाल्लो. हे आदाराचेर माड्डोळ पुलिसांनी ट्रक सोदून काडलो आनी तो चोरपी राजकुमार विश्वकर्मा मूळ उत्तर प्रदेशांतलो हाका अटक केल्या. साखळेच्या बंदीरवाडो काजीवाडो ह्या वाठारांत दर वर्सा हुंवाराचो फटको बसता. हाचें कारण म्हळ्यार फाटलीं 25 वर्सां जालीं पाळवट न्हंयेंतलो गाळ उसपूंक ना. देखून लोकांक दर वर्सा त्रास सोंसचे पडटा. तांच्या घरांनी उदक वता तेन्ना सरकारान न्हंयांतलो गाळ बेगोबेग उसपुवपाचो अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्या. साखळेची जिवनदायिनी आशिल्ले वाळवंटी न्हंयेंतलो गाळ फाटलीं सुमार 25 वर्सां जालीं उसपूंक नाशिल्ल्यान दर वर्सा न्हंयक हुंवार येता. पंपिंग स्टेशनाक लागून ह्या हुंवारा सावन साखळेचो बाजार वाठार वाचता. मात बाजाराच्या पलतडी आशिल्लो बंदीरवाडो काजीवाडो वाठारांक दर वर्सा हुंवाराचो फटको बसता. उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत न्हंयक हुंवार येता, ताका लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरता. तशेंच दर वर्सा लोकांक मोठ्या प्रमाणांत लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा. तेन्ना सरकारान अंदू तरी ह्या न्हंयांतलो गाळ उसपुवपाचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कळंगूट वाठारांत रातच्या वेळार बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या वेवसायाचेर आळो हाडपाक खर कारवाय करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकाक दिल्लो आसा. परत लैंगीक अत्याचार सारकी प्रकरणां घडपाक जायनात म्हणून लक्ष दिवपाक सांगला, अशें थळावो आमदार मायकल लोबो सांगता. गोंय पुलीस खात्यान व्हड बदल जाल्यात. 2 निरीक्षक, 34 उपनिरीक्षक आनी हेर मेळून वट्ट 565 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या. तातूंतल्या 60 जाणांची पुलीस नियंत्रण कक्षांत नेमणूक केल्या. मजगतीं नव्यान भरती जाल्ल्या 859 पुलीस कॉन्स्टेबलांची वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी नेमणूक केल्या. हाका लागून पुलीस दळाची कार्यक्षमताय खूब वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच राज्य गृह मंत्रालयान वट्ट 82 नव्या पदांचे निर्मितीक मान्यताय दिल्या. तातूंत सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक पदा खातीर 27 आनी हेड कॉन्स्टेबलांच्या म्हणल्यार ड्रायव्हर पदां खातीर 55 पदां आसात. ह्या बदलांक लागून पुलीस खात्याच्या वावराक चड गती मेळटली अशी अपेक्षा आसा. कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी दर्यादेग भागांनी टावटिंग, वेश्या वेवसाय आनी ड्रग्साचो दुरुपयोग वाडत आशिल्ल्या समस्येचेर हुस्को उक्तायला.
परिस्थिती नियंत्रणा भायर वचचे पयलीं तांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाय करपाचें आवाहन केलां. जांबोटी बेळगांव रस्तो पुलाच्या कामाक लागून बंद दवरला. पर्यायी वेवस्था म्हूण बैलूरच्यान येरादारी वळयला, मात बैलूरचे रस्त्याची चाळण जाला. ताका लागून बैलूरचे रस्त्याची दुरुस्ती करपाची मागणी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन करची अशी मागणी बैलूरच्या थळाव्यांनी केला. पावसाच्या हंगामान गरमी पासून सुटका मेळटा, पूण जायत्या संसर्गजन्य दुयेंसांचो धोको वाडटा. साबार सुवातींनी आर्द्रताय आनी उदक भरिल्ल्यान बॅक्टेरिया आनी व्हायरस नेटान वाडटा. हाका लागून संसर्ग पातळपाचो धोको वाडटा. हे दुयेंस वेळार वळखूंक ना जाल्यार केन्ना केन्ना ताचो गंभीर परिणाम जाता. पावसाच्या दिसांनी डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, टायफॉयड, कॉलेरा, अतिसार, पोटाचो फ्लू, कंजक्टिव्हिटीस आनी व्हायरल जोर अशे दुयेंस चड प्रमाणात जाता. पावसाच्या दिसांनी जावपी दुयेंस टाळपा खातीर साबू लावन हात धुवचे. दुयेंत लोकां पासून कांय अंतर दवरात. दोळे, नाक आनी तोंडाक स्पर्श करप टाळात. घर आनी कुशीकचो वाठार निवळ दवरात. रांदची कूड नितळ दवरात. जळारा पासून वाटावपा खातीर मच्छरदाणी वापरात. जोर वा खोकली आसल्यार भौशीक सुवातेर वचप टाळात. उक्ते सुवातेर दवरिल्ले खाण खावप टाळात. उदक गाळून वा गरम करून पिवचे. गरज पडल्यार दोतोरांचो सल्लो घेयात. सेगीत पडपी पावसाक लागून गोंयांत शेतीच्या कामांक सुरवात जाल्या. तिसवाडी, बार्देसा सयत हेर मालान तरवो काडप सयत शेतकारांनी शेतां नांगरपाक सुरवात केल्या. गोंयांत सर्द आनी मायगण अशी 2 तरांची शेती जाता. चडशे शेतकार पारंपारीक पद्दतीन शेती करतात. पावस पडले उपरांत शेतां नांगरतात. शेतांत उदक भरल्या उपरांत नांगरणी सोपी जाता. पावसा पयलींची कांयच जाणांनी शेतां नांगरपाक सुरवात केल्ली. तांणी आतां ओंपपाक सुरवात केल्या. पावसाची सुरवात बरी जाल्या. शेती खातीर ही खोशयेची खबर आसा अशें शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलें. सेंद्रीय शेतीचो प्रयोग गोंयांत सुरू जाला आसलो तरी ताचें प्रमाण सामकें उणें आसा. किडी तशेंच रोगां सावन जतनाय घेवपा खातीर शेतकारांक युरिया तशेंच हेर साऱ्यांचो वापर करचोच पडटा. पावस पडत रावलो जाल्यार खाजन तशेंच सकल वाठारांत उदक सांचून उरता. हाका लागून तरवो कुसपाची भिरांत आसता. हाका लागून शेताक पावस गरजेचो आसलो तरी ताणें विसप घेवप गरजेचें आसता. जिल्लो प्रशासनान जोयडा मालांतल्या गणेशगुडी हांगच्या काली न्हंयचेर 1 जून ते 30 सप्टेंबर मेरेन अशे 4 म्हयन्यां खातीर उदका खेळांचो उपक्रम स्थगीत केला. ताचो परिणाम थळाव्या पर्यटन वेवसायाचेर जाल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्याच्या निर्णयाचेर वेवसायिकांनी असमाधान उक्तायलां. गणेशगुडी ते दांडेली मेरेन काळी न्हंयेंतल्या जायत्या सुवातींनी राफ्टिंग, कायाकिंग, जॉगिजाबाद, बोटिंग अशे जायते उदकांतले खेळ जातात. ही न्हंय उदकांतल्या खेळा खातीर फामाद आशिल्ल्यान देशभरांतल्यान आनी परदेशांतल्यान पर्यटक उदकांत राफ्टिंग करपा खातीर हांगा येतात. हाका लागून हांगचे रिसॉर्ट्स, होमस्टे आनी हेर पर्यटन वेवसायूय चलतात. पूण जिल्लो पर्यटन उदरगत समितीचो अध्यक्ष आशिल्ल्या जिल्लोधिकाऱ्यांनीच 1 जून ते 30 सप्टेंबर मेरेन 4 म्हयन्यां खातीर उदकांतले खेळ बंद दवरपाचो आदेश दिला आनी ताका लागून हांगचे वेवसायीक संकश्टांत पडल्यात. मांगेली कुसगावाडीन दोगा सख्या भावांक लायटीचो शॉक लागलो.
हातूंत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्याक उपचारा खातीर JMCंत हाडला. मरण आयिल्ल्यांचें नांव नागेश पांडुरंग गवस, वय 35, तर व्हडलो भाव संदीप, वय 45, गंभीर जखमी जाला. अपघाता उपरांत दोगांक रोखडेच दोडामार्ग ग्रामीण हॉस्पिटलांत व्हेले, पूण दोतोरांनी नागेश हाका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. जाल्यार संदीप हाची भलायकी गंभीर आसतना ताका फुडल्या उपचारा खातीर JMCंत धाडला. ह्या अपघाताक लागून गांवांत शॉक पातळ्ळा आनी गवस कुटुंबाचेर दुख्खाची साया पातळ्ळा. मांद्रे मतदारसंघात MDR रस्तो नाका. MDR रस्तो आयलो जाल्यार लोकांची घरां तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या आस्थापनांक धोको निर्माण जातलो. हाका लागून थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो. सध्या गांवांत जितल्या रुंदायेचो रस्तो आसा तितलोच दवरचो. 25 मीटर रुंद रस्त्याची गरज ना अशी भुमिका थळाव्यांनी घेतिल्ली. हे विशीं चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेवपा खातीर फाटल्या दिसांनी मांद्रेच्या जागृती नागरीक समितीची हरमला बसका जाल्ली. ह्या बसकेंत मतदारसंघांतल्या 9 पंचायत वाठारांतले लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेंत MDR 18 आनी रस्त्या खातीर सुरू आशिल्लें सर्वेक्षण बंद करचें असो थाराव पास जालो. मजगतीं MDR रस्त्याची गरज ना, सगळीं घरां तशेंच आस्थापनां सुरक्षीत उरतलीं अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जित आरोलकरान दिल्लें. MDR रस्त्या खातीर 25 मीटर जागो सोडलो जाल्यार लोकांक त्रास जातलो. ताका लागून MDR नाका, ताचे जाग्यार ODR हाडात अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या अशें आमदार जित आरोलकरान सांगलें. तुवेच्या अँटीबायोटीक कंपनीच्या कामगारांक फाटल्या 2 ते 2.5 म्हयन्यां सावन पगार मेळूंक ना. 10 वर्सां काम करूनय तांकां बडटी मेळूंक ना. पगार वेळार दिवचो आनी बडटी मेळची अश्यो मागणी घेवन 120 कामगारांनी कांय म्हयन्यां पयलीं आंदोलन केल्लें. उपरांत अँटीबायोटीक कंपनीच्या संचालकान सगळ्यो मागण्यो पुराय करतले म्हूण आश्वासन दिल्लें. मात मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ह्या कंपनीच्या कामगारांनी आमदार जित आरोलकार हांची भेट घेतिल्ली. हो प्रश्न मुख्यमंत्र्या मुखार मांडटले अशें आश्वासन आमदार आरोलकार हांणी दिल्लें. देखून शुक्रारा आमदार जित आरोलकार आनी तुवेच्या अँटीबायोटीक कंपनीच्या कामगारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची भेट घेतली. हे विशीं अँटीबायोटीक कंपनीच्या वेवस्थापना कडेन उलोवप करून बेगोबेग प्रश्नाचो सुटावो करतले. सरकारा कडल्यान अँटीबायोटीक कंपनीक चडांत चड टेंडर दिवपाचो यत्न करतले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. फोंड्या दिसा उजवाडाक वेवसायीक संदीप चौधरी हाच्या अपहरण प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केलो. उपरांत ताका फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. फोंड्या दिसा उजवाडाक वेवसायीक संदीप चौधरी हांचो अपहरण केल्लो. ह्या अपहरण प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केली. अपहरण केल्या उपरांत दुबावीत बंगळुरू सावन मुंबय पळून वचपाचो आशिल्लो तेन्ना ताका पुलिसांनी कोल्हापुरांत अटक केलो. हेर 4 दुबावीत सध्या फरार आसा. 4 दुबावीत मंगळुरूंतले आसा अशी माहिती उपअधीक्षक शिवराम वांयगणकर हांणी दिली. स्क्रॅप वेवसायांतल्या पयशांची थकबाकी आशिल्ल्यान अपहरण केलें अशें मास्टर मायंडान कबूल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मोपा विमानतळार रोहन गांवस देसायाक 2 सोऱ्याची दुकानां घालून दिली. एक दुकान रोहनाच्या आवयच्या जाल्यार दुसरें दुकान ताच्या बापायच्या नांवार गेलां. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आपल्या भाशणांनी सांगता आपूण बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करतलो. पूण प्रत्यक्ष पळयलें जाल्यार स्वता मुख्यमंत्र्यानूच हायवेचेर वट्ट 40 बेकायदेशीर सोऱ्यांची दुकानां घालपाक परवाने दिल्यात म्हूण अखिल गोंय सोरो वेवसायीक संघटनेचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान आरोप केला. महाराष्ट्र सरकारान सोऱ्याच्या दरांत वाड केल्ल्यान ताचो फायदो गोंयांतल्या सोरो वेवसायिकांक निश्चित जातलो. पूण गोंयच्यान बेकायदेशीर रितीन जर महाराष्ट्रांत सोरो वता जाल्यार ताची पुराय जबाबदारी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची आसतली. कित्याक तर गृह खातें आनी अबकारी खातें ही दोनूय खातीं मुख्यमंत्र्या कडेन आसात.
दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलियाक हारून संवसारीक कसोटी अजिंक्यपद सर्त जिखली. आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलियाक 5 विकेटींनी हारयले. ह्या जैता सयत दक्षिण आफ्रिकेन पयलेच फावट वर्ल्ड चॅम्पियन जावपाचो भोवमान मेळयलो. इतलेंच न्ही जाल्यार आफ्रिकेन 27 वर्सां उपरांत एकाद्री ICC सर्त जिखली. आफ्रिकेन ह्या नादी 1998 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखिल्ली. लंडनांतल्या लॉर्ड्स स्टेडियमाचेर जाल्ल्या फायनलीन दक्षिण आफ्रिकेन 5 विकेटी वगडावन 282 धांवड्यांचे लक्ष्य पुराय केले. आफ्रिकेचो स्टार बॅट्समॅन एडेन मार्करमान 136 धांवड्यांचे योगदान दिले जाल्यार तेंबा बावुमान 66 धांवड्यो केल्यो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड